हांव विश्वनाथ गावस, विभागीय कृषी अधिकारी वाळपय सत्तरी। तर आमच्या माळोले गांव जो आसा त्या गांवांत गोरवां जी आसा शेतकारांची ती खूब जाणांची आशिल्ली। ताका लागून आमी जे बायोगॅस जे आसा ते शेतकारांक दिवपाचो एक यत्न केल्लो आसा। सो ते पयलीं जे बांदताले ते विटान बांदचे पडटाले, तांकां खूब टायम वयतालो। सो आमी हे प्री फॅब्रिकेटेड जे आसात ते बायोगॅस दिवपाचो तांकां प्रयत्न केल्लो आसा आनी हांकां बऱ्यापैकी सबसिडी आसा। जवळ जवळ 3 क्युबीक मिटराक जवळ जवळ 70,000 इतली सबसिडी तांकां मेळटा। तर त्या शेतकऱ्यां कडेन गोरवां आसात, कोणा कडेन 15, 10 अशीं गोरवां आसात, पण कमीत कमी 8 जर गोरवां आसात जाल्यार 3 क्युबीक जो बायोगॅस आसा हो ताका एकदम फिजिबल आसा आनी 7 ते 8 लोकांचें जेवण करपा खातीर तो गॅस जो आसा, इंधन जें आसा तें तांकां डेली मेळटा। जेणे करून जी लाकडां हाडून तांकां जें जेवण करचें पडटा जावं भायरचो गॅस हाडून जो जेवण करचें पडटा तें पूर्ण बंद जाता हाजेर, कारण हे सफिशियंट जो गॅस आसा तो शेतकाराक उपलब्ध जाता। आनी दुसरें की तेतूंतल्यान जें भायर पडटा जें कंपोस्ट तें बऱ्यापैकी कंपोस्ट आसता, जेतून की जें तण जें आसा ताज्यो बियो ज्यो आसतात त्यो सगळ्यो जळोन वतात। सो तण रुजपाचो जो प्रकार आसा तो एकदम झिरो जावन वता आनी बरें कंपोस्ट जें आसा तें भाजी जावं आसूं, जावं शेत आसूं, कुळागर आसूं, हेका घालपाक एकदम रेडी जें मटेरियल आसा तें तांकां कंपोस्ट तांच्या कडल्यान मेळटा। ते भायर हेका आनीकूय एक एडिशनल आमकां लायटी ताका घेवपाक मेळटा। हेजे वयल्यान एक 2 ते 4 बल्ब पेटपाची क्षमता जी आसा ती 3 क्युबीक मिटराचेर आसा। सो एडिशनल तांकां लायटीचें जें कनेक्शन आसा तेवूय बायोगॅसांतल्यान आमी करून दिवपाचो प्रयत्न करतले।